कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 आवाज FM रेडिओ कारिवल लंडन. हांव सादर करता म्हजी कविता. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा बेबदो. बरो भुरगो वाड्या वयलो शिकून सवरून व्हड जालो. खोस भोगली आवयक दिसलें सुर्या म्हज्याच दारान उदेलो. सोदून सोदून सिरीस तो सामको बेजार जालो. खंयच काम मेळना बेकार उरलो. वायट इश्टांच्या बाराबरीन वावत गेलो. एक दीस पियोन आयलो. आवयचेर आकांत आयलो. हाय सायबा भोगोस कितें जालें? पूत म्हजो बेबदो जालो. आवयन ताका वेंगेन ओडलो आनी सांगलें, पुता म्हज्या तुवें कितें केलें? सांग कित्याक सोरो पियेलो? कितें उणें आसा तुका म्हणून तूं भियेलो? घरदार भाटां बेसां आसा तीच बरी करून सांबाळ. कितलेशेच धंदे आसा तातूंतलो एक धंदो आसपाव आनी पांयार उबो राव. पाय तुजो असोच आसलो बेबदो. देखून आमकां सोडून देवा घरा गेलो. पूत तूं ताचो ताच्या वरवीं जावं नाका. काजार जावन संवसार कर. घराबो आमचो फुडें व्हर. आवयची उतरां पुतान आयकली. बेबद्यांची सांगात सोडली. सोरो पियोन कांयच मेळना. आपलीच कूड इबाडटा हें पुताक कळ्ळें. बेबद्यांची सांगात सोडून पूत बऱ्या वाटेक लागलो. देव बरें करूं.